खूब दीस जाले येतलो म्हणून आशिल्लो पण फावो नाशिल्लो योगायोगान खबर ताणें म्हणपा लागलो यो हांवें बाबूक फोन केलो बाबू म्हणपालो आपुणूय मडगांव आसा पळोवन येवया म्हणून आनी एक रिव्यूय घेवपाक जाय आशिल्लो. सर आमचो टार्गेट आसा 30 जुलय पर्यंत प्रोजेक्ट कंप्लीट करपाक जाय विच इज द कॉस्ट ऑफ 43 crores इज द इंडोर स्टेडियम. 30 जुलय पर्यंत आमच्या ईच्या म्हणण्या प्रमाणे इंजिनियरच्या म्हणण्या प्रमाणे कंप्लीट जातलं. टेंटेटिवली आमी एक 15 ऑगस्ट पर्यंत प्रोजेक्टाचें इनॉग्रेशन प्लॅन करता, नॉट एक्झॅक्टली फिक्स डेट. बट नॅशनल गेमींतल्यो 3 गेमी मोस्टली हांगासर जावं शकता. अजुनूय नॅशनल गेमीच्यो डेट्स आमकां दिवंक ना तें बी सांगता. बट ते जाले जाल्यार आमचे कडेन 3 गेमी ज्यो आसा कितें कितें त्यो हँडबॉल, नॅटबॉल एंड खो खो ह्यो 3 गेमी हांगासर घेवपाक शकता. खूब बरें दिसता की नावेली ग्रामपंचायत क्षेत्रांतल्यान येदो व्हडलो स्टेडियम तातूंत करून नॅशनल गेम्स हांगा जातल्यो. एक बरी गजाल. हांगासरल्या लोकांकूय बी एक्सपोजर मेळटलो आनी नॅशनल गेम्स एखाद्या ग्रामपंचायतीन खेळप ही तांच्या खातीरूय प्रावड मोमेंट आसा. डेफिनेटली आमचो बाबू मिनिस्टर बाबू आमचो सगळें टोटल एंटायर इन्फ्रास्ट्रक्चर जे जाय आमकां ते पूर्णता फॉलोअप करीत आसा. ऑलमोस्ट वी हॅव स्पेंड अराउंड 230 crores on infrastructure. Another 200 crores which is required for the national games. आमची तयारी ऑलरेडी जाल्या. आमी तांकां सांगलां की डेट्स आमकां 1 ते 15 नोव्हेंबर हाच्या मदीं डेट्स दी. आमी ऑलरेडी कळयलां तांकां. तांच्यांनी जर डेट्स दिल्यो जाल्यार डेफिनेटली 1 ते 15 हाच्या मदीं आमी नॅशनल गेम्स ज्यो आसा त्यो गोंयांत खेळयतले, जेणे करून विच इज ऑल्सो द प्रावड मोमेंट फॉर अस. नॅशनल गेम्स खेळोवपा खातीर ताची तयारी जी आसा ही आमच्या सायडींतल्यान तरी ऑलमोस्ट पूर्ण जायत आयिल्ली आसा. इट इज अप टू देम नाव टू गीव द डेट. बट फॉय स्टेडियम तसो बरो बांदला. बारीक सारीक कामां जी उरल्या आमचो कॉन्ट्रॅक्टर आमकां कंप्लीट करून दितलो. म्हाका दिसता विदीन अ टायम फ्रेम इट वील कंप्लीट. ताणी फायन घातल्या ताचें कितें फायन भरपाचें कितें आमी ऑलरेडी आमी डिसायड केला. आमी तांकां लेटरूय केला कारण फायन जी आसा ही डिले ज्यो जाल्या आमी मुद्दाम म्हणून डिले करूंक ना. डिले जावपा फाटीमागची कारणांय तशीच जेनून आशिल्ली. म्हणजे बायपोल निवडणुका आसतल्यो किंवा बाकी मदीं बाकीचे सगळे प्रॉब्लेम्स येयले आसतले ह्या खातीर डिले जाल्ले आसा. हांव सेंट्रल स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजूजी हांच्याय कडेन उलयलां. तांकांय सांगलां की तुमी पर्सनली उलोवन घेया म्हणून सो दॅट आमचे ऑनरेबल सेंट्रल मिनिस्टर रिजिजूंच्या म्हणण्यानुसार he will speak with the तांचो कोण तो इंडियन ऑलिंपीक हय तांच्या कडेन उलयतलो आनी फायन जी आसा ही आमच्या स्टेटी खातीर पडची ना, जी आमकांय खात्री आसा. आनी नॅशनल गेम्स वेवस्थीत रित्या जातल्यो. डेट केन्ना पर्यंत अपेक्षीत आसा तुमकां नॅशनल केन्नाय येवं शकता. म्हणजे म्हाका दिसता ह्या 15-20 दिसा भितर केन्नाय येवपाक शकता. इट इज अप टू देम नाव. आमी ऑलरेडी करस्पॉन्डन्स तांच्या कडेन केला.